गोंयांत कितलीशींच बागायती फळां अशीच इबाडटा. उजार जायना जाल्ल्यान फाटीं फुडें ती झाडांय मारतात. ह्या फळांचे व्हॅल्यू एडिशन करून प्रोसेसिंग केलें जाल्यार लोकांक गांठीक 4 पयशे मेळटले आनी त्या झाडांची राखणूय जातली. होच विचार धरून गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्डान गोवन ब्रँडा सकयल मल्टी प्रोडक्ट प्रोसेसिंग युनिट घालूंक सुरवात केल्या. मायनिंग बंदीत मायनिंग बेल्टांतल्या लोकांक आधार. लायव्हलीहूड अँड कन्झर्वेशन हो जर विशय आमी एकत्रीत हाडटलो, जेन्ना आमी सांगता बायोडायवर्सिटी कन्झर्वेशन करा, लोक विचारतात की म्हाका भितर कितें मेळटलें. सो वॉट वी डीड इज द फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस वीच अदरवायज गेट्स वेस्टेड, we are doing value addition using traditional recipe. So this was the first multi-processing center, and under this brand Govan they are manufacturing various products. गोवा शिपयार्डाच्या CSRन पाळये अशा बागायती फळांचे प्रोसेसिंग युनिट, जाल्यार कुडचड्यार खोबरेलाचें युनिट सुरू जाला. प्रधानमंत्र्यानूय फाटीं जाल्ल्या व्हर्च्युअल संवादांत ह्या उपक्रमाची तोखणाय केल्या. मुख्यमंत्र्यान पाळी युनिटांत पासय मारली. हे केंद्र आमचे पहिले जे असले ते गोवा शिपयार्डाच्या मदतीन तांच्या फंडिंगांतल्यान CSR फंडिंगांतल्यान आमी हे सेंटर घातले. आणि लुकिंग एट द सक्सेस ऑफ दीस सेंटर, they supported us to set up one more center in the south. Now that center is focused on cold pressed coconut oil, virgin coconut oil normal, and mainly also masalas. आमकडे उलयलो तो एक्सपेक्टेशन सांगपाचो म्हणजे इतले की आमकां हेच नासले की आमी आनी मोदी कडेन उलयतली म्हणून, पूण आयज आमी त्या मोदी कडेन उलयली आनी आमकां इतले की बरें दिसता की घरान रावल्ली आयज खंय तरी आमी भायर सरली आनी आमी स्वताच्या पांयार उबी रावंक शकली. बाकीच्या मायनिंग वाठारांनी मायनिंग कंपन्यांक धरून खंय अशी आनीक युनिट येवपाची आसात. 5 केंद्रां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवाच्या मायनिंग बेल्टान येवपाची आसा, जशें पिसुर्ले आसूं किंवा मया आसतलें. तशेंच साऊथ गोंयाकय जशें रिवणा आसा थंय येवपाचें आसा, सांग्यार येवपाचें आसा. अशी करून सादारण 10 केंद्रां एडिशनल येतली. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकर.